शुक्रारा मोरक्कोत जाल्ल्या भुंयकापाक लागून मरण आयिल्ल्याचो आंकडो सोमार मेरेन 2122 पावला। 2421 लोक जखमी जाल्यात, पूण हो आंकडो आनीक वाडूं येता। उत्तर आफ्रिकेंतल्या ह्या देशांतल्या उण्यांत उणे 3 लाख लोकांचेर ह्या भुंयकापाचो परिणाम जाला, अशें संयुक्त राष्ट्रांनी सांगलां। पळयात, शुक्रारा रातीं मोरक्कोत भिरांकूळ भुंयकाप जाल्ल्यान बचाव काम चल्लां। मरण आयिल्ल्याचो आंकडो 2000 वयर पावला, पूण तो निमणो आंकडो न्हय। तज्ञांच्या मतान हो एक शेकड्यांतलो सगळ्यांत घातक भुंयकाप। रिक्टर प्रमाणात 6.8 इतली खरसाण भुंयकापात आशिल्ली। अमेरिकेच्या भूविज्ञानीक सर्वेक्षणाच्या मतान हो उतर भुंयकाप आशिल्लो आनी तो फकत 18.5 किलोमीटर खोलायेचेर जालो। शुक्रारा 6.8 रिक्टर स्केलीच्या भुंयकापा उपरांत आतां मेरेन देशांत 25 आफ्टरशॉक आयल्यात। भुंयकाप शास्त्रज्ञांनी ह्या भुंयकापा उपरांत सप्तक वा म्हयने जाले उपरांत आनीकय आफ्टरशॉक जातले अशी शिटकावणी दिल्या। गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी मनीषा जाधव।